पेडण्या मोपा वाठारांत लायटीचो शॉक लागून हेमंत मांद्रेकर या 36 वर्साच्या दादल्याक मरण आयले। मयत हेमंत मांद्रेकर पेडण्या येरादारी फाट्यांत कॉन्स्टेबल ह्या पदार काम करतालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हेमंत आपल्या घरा कुशीक आशिल्ल्या बागायतीत उदकाचो पंप दुरुस्त करतना शॉक लागिल्ल्यान ताका मरण आयले। पेडणे पोलीस येरादारी कार्यालयाचो ड्रायव्हर हेमंत मांजरेकर 36 वर्साचो हो तरणाटो आपल्या गावात मोपा गावात वॉटर पंप दुरुस्त करपाक गेल्लो। त्या वेळार तेका त्या पंपाचो शॉक लागून मरण येवपाची दुर्दैवी घटना घडली। ही माहिती तांच्या घरा कडल्यान कळल्या उपरांत हेमंत मांजरेकर आजून मेरेन घराक कित्याक येवना ताची पळोवणी करपाक ते थंयसर पंपा कडेन गेल्ले तेन्ना ताका तो शॉक येवन निपचित पडल्याचो दिसून आयलो। उपरांत पोलीस तक्रार जाली। पोलिसांनी घटनेचो पंचनामय केल्लो आनी त्या उपरांत बांबोळे हांगासर ती कूड शवचिकित्साक धाडिल्ली। ही घटना घडल्या उपरांत मोपा वाठारांत एक भिरांकूळ वातावरण तयार जाला। एक तरणाटो बऱ्यापैकी पोलीस ड्रायव्हर आशिल्लो हाचे खातीर प्रत्येकानी सावधगिरी बाळगूंक जाय। लायटीचो शॉक येता की ना हाचे काही उपाय येवजण करपाची गरज आसा। हँड ग्लोव्स घालून जर आमी त्या लायटी कडेन वावरले जाल्यार अशे घडणुको घडचे ना। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।